अंतर्गत आमकां काणकोण आनी कुडचड्या ह्या दोन रुटांचेर आमकां एप्लिकेशनां येयल्ले कडेन आसा आनी आमची तेजी लास्ट डेट जावन गेली तेन्ना आमी आतां ताका एक्सटेंशन केलां 30 जून पर्यंत आमी दवरले कडेन आसा आनी ही स्कीम खातीर खुबशे लोक एप्रोच जाले आमचे बस ओनर आनी आमकां आमी अशें थरयलां की ज्या लोकांच्यो बसी आसा आनी तांकां काही कारणास्तव तेंचे बसी रिपेर बी करचे पडटा आनी तांकांय आमी खंय तरी फायनान्शियली हेल्प करून तेंच्यो बसी जर तांकां जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमी त्यो कदंबाक घेवपाचें थरयल्ले कडेन आसा। आमकां खूब बरें दिसता की जवळ जवळ 75 लोकांनी त्या हितून आपले विलिंगनेस दाखयले कडेन आसा आनी दोनूय रुटाचेर आमी जाता तितले बेगीन त्यो बसी आमी सुरू करता। खंयच्या मडगांव ते काणकोण काणकोण रूट आसा मडगांव काणकोण आनी दुसरो आमचे कुडचड्यार रूट। कितलेशे बाकीचे रुटांचेर सुद्दां लोक आमचे बस ओनर एप्रोच जाल्ले कडेन आसा सो त्या खातीर आमी ही स्कीम जे आमचे बसीचो धंदो खुबसो कमी जाल्ले कडेन आसा आमचे गोंयकार भाव जे पयलीं बस चलयतले तेंच्यो त्यो बसी जे कोवीड टायमाचेर बंद आसलेल्यो काही कारणास्तव तांकां आयज आमी खंय तरी हेल्प करपाक सरकारान ही मदत कशी आनी तेंच्यो बसी आमच्या कदंबा मार्फत चलोवन त्यो आमी लोकांक ती सेवा दिवपाक जाय कारण खुबशे कडेन त्यो बसी बंद आसल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता सो हो त्रास कमी जावपा खातीर ही स्कीम काडले कडेन आसा आनी आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोमीन गुदिनो हांच्या दोगांनी ती बरी अशी एक सरकारान आमकां कदंबाक हेल्प केल्या 4 करोड सुमार आमकां दिल्ले कडेन आसा आनी हे जे पण बस चलयतले तांकां आमी डे बाय डे तेंचे आमी डिझेला खातीर पयशे आनी तेंचे विकली तेंचे आमी पयशे दितले। आतां लास्ट 21 तारीख आशिल्ली, आतां कितलो टायम? 30 तारीख पर्यंत वाडयला।